दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नीट पेपर लीक प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टाची प्रधानमंत्र्यांनी केली घोषणा। तरणाट्यांचे कल्याण आनी बरो फुडार ही सरकाराची पहिली प्राथमिकताय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयज संसदेत विरोधकांनी नीट पेपर लीक प्रकरण धरले उखलून सभाघराचे कामकाज स्थगीत जाल्ल्यान भाजपान विरोधकांचेर केली टिका। नीट पेपर लीक प्रकरणात सरकार चर्चेक तयार। आपल्या घरा वा कार्यालयात केन्नाय चर्चेक येवपाचे केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी विद्यार्थ्यांक दिले आपोवणे। नीट प्रकरण योग्य तरेन हाताळ्या खातीर मुखेलमंत्र्यांनी भेटयली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक परबी। सरकार विद्यार्थ्यांचे हित सांबाळटा ताका तेंको दिवपाचो माल्लो उलो। आनी विद्यार्थ्यां मुखार दवरून काँग्रेस पक्ष निदर्शना वरवीं आपलो राजकीय हेत सादपाचो करता यत्न, भाजपा फुडाऱ्यांनी केलो आरोप। आता खबरो विस्तारान। पेपर लीक प्रकरणात देशभरात उप्राशिल्ल्या वादग्रस्त स्थितीच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाट्यांच्या फुडाराविशीं म्हत्वपूर्ण संदेश दिला। तरणाट्यांचे कल्याण आनी बरो फुडार ही सरकाराची पहिली प्राथमिकताय आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केला। पेपर लीक प्रकरणात गुन्यांवकारांक ख्यास्त आनी कडक कारवाय करपा खातीर फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची स्थापणूक करतले। सोशल मिडिया एक्साचेर प्रधानमंत्र्यांनी हो संदेश जारी केला। काम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। आज संसदेच्या दोन्ही सभाघराचे कामकाज चालू असताना विरोधकांनी नीट पेपर लीक विशयावेल्यान बोवाळ घालो, ताका लागून सभापतींनी कामकाज स्थगीत केले। संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधी पक्षाक नीट पेपर लीक प्रश्नांचेर चर्चा करपाक सहकार्य करचे अशें आवाहन केले। विरोधकांक जाय आशिल्ल्या तारखेप्रमाण दोनूय सभाघरांनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाची तयारी सरकारान दाखयल्या, ताका लागून संसदेचें कामकाज बंद उडोवपाचो प्रश्नूच येना अशें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी सभाघरांत सांगले। हेर भाजपा फुडाऱ्यांनी लेगीत सभाघराच्या कामकाजात आडमेळी हाडिल्ले खातीर विरोधकांची खर टिका केली। गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। प्रधानमंत्र्यांच्या निर्णयाक लागून तरणाट्यांक बेगिनात बेगीन न्याय मेळटलो अशें मत केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन मेघवाल हांणी उक्तायलो। हाका लागून विरोधकांनी सरकाराचेर विश्वास दवरचो आनी संसदेचें कामकाज सुरळीत दवरचें अशें तांणी सांगलें। इनका असर क्या हुआ आप देखिए, अदरवाइज तो ये रूटीन की ट्रायल में चले जाते हैं। ये केस इतना बड़ा मामला पेपर लीक का
और रूटीन की ट्रायल में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी लेगीत प्रधानमंत्र्यांच्या निर्णयाक येवकार दिलो। तरणाट्या डॉक्टरांकडेन ही एक बरी संद आसा आनी सरकार चर्चे खातीर तयार आसा अशें तांणी सांगलें। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इनविटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हांणी खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना निदर्शनां करपी विद्यार्थ्यांबरोबर चर्चा करपाक सरकार तयार आसा अशें स्पश्ट उत्तर दिलें। आपल्या घरांत ना जाल्यार सरकारी कार्यालयात चर्चे खातीर येवचें अशें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हांणी सांगलें। सब मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? हाँ नहीं अभी नहीं, हाँ हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी नहीं लोकेशन वो पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज आपल्या 3 देशांच्या भोंवडेच्या निमण्या पावण्यार रोमानियात पावल्यो। ह्या भोंवडे वेळार त्यो रोमानियाचे राष्ट्रपती निकोसॉर ड्रेन, अंतरीम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सिनेट अध्यक्ष मेर्सिया अब्रुदेन आणि प्रतिनिधी सभेचे अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो हांचे कडेन भासाभास करतल्यो। त्यो रोमानिया भारत संसदीय इश्टागत समूहाच्या वांगड्यांक मेळपाच्योय आसात। उपरांत राष्ट्रपती मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंचाक संबोधित करतल्यो आणि भारतीय समुदायाच्या वांगड्यांकडेन भासाभास करतल्यो। राष्ट्रपती मुर्मू ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेसावन मोल्दोवा, उत्तरी मॅसेडोनिया आणि रोमानियाच्या भोंवडेर आसात। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं। गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। दिसा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो।
नीट परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि विद्यार्थ्यांचं फुडार सांभाळपा खातीर योग्य तो निर्णय घेतला अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्या पोस्टात सांगला. सरकारान नीट पेपर लीक प्रकरणात आपली भूमिका स्पश्ट केल्या अशें तांणी तोखणाय केली. विद्यार्थ्यांच्या हिताची राखण करपा खातीर परीक्षेची प्रक्रिया अदीक पारदर्शक आणि विश्वासपात्र उरची ह्या खातीर सरकारान बरीच सुदारणा केल्या अशें तांणी आपल्या संदेशात म्हळां. आम आदमी पक्षाचे गोय अध्यक्ष वाल्मिकी नायक, उपाध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोझो आणि हेर आप फुडाऱ्यांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 179 आणि 353 खाला सामाजीक संकेतथळाचेर अपमानकारक टिप्पणी केल्ल्यान भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकर हांच्या आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी सामाजीक संकेतथळाचेर निदर्शनां करपी तरणाट्यांक टर्माइट्स हो शब्द वापरून भौसा मदीं तरणाट्या आड तिरस्कार तशेंच समाजा मदीं विसंगती निर्माण करपाचो यत्न केला अशें आम आदमी पक्षाचे वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें. युथाच्या अगेन्स्ट एक द्वेषाचो भाव निर्माण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी बिकॉज ऑफ these youth who have already faced assault from the police, तांकां आतां जनरल पब्लीक सुद्दां थंय बोवाळ घालपाक चालू केल्ले आसा जंतर मंतराचेर. सो there are strict laws against incitement of public आणि spreading disinformation and creating societal disharmony. So त्या सेक्शनचा अंडर ताजेर एक FIR घालचो म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो आसा. भाजपा गोय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण आनी ताचेर विरोधकांनी केल्लें राजकारण ह्या विशयाचेर आपलें स्पश्ट मत उक्तायलें. विरोधक खासा करून काँग्रेस पक्ष ह्या संवेदनशील विशयाचेर फकत राजकीय हेत पातळावपाचो यत्न करता आनी सरकाराक निथर्क लक्ष करपाचो प्रयत्न करता असो आरोप भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी केला. पावसाळी अधिवेशन चालू आसा दिल्ली आणि अशा वेळाचेर दिल्लीन मोठ्या प्रमाणात ह्या सरकार जे आसा त्या सरकाराच्या कामकाजां भितर अडथळे निर्माण करप आणि कामकाज जावपाक दिवप ना आणि लोकां मदीं एक संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न काँग्रेस करीत आसा. हांव मुद्दामून सांगता ज्या तरेन काँग्रेस आणि ऑपोजिशन हावजान भितर डिस्टर्ब करतात तांकां त्या तरेन डिस्कशन नाका ताचो निशेधच आसा. आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन एक जबाबदार खासदार किंवा जबाबदार नेता ह्या नात्यान ते काम करपाचें आसा ते करनासतना राहुल गांधी जी अजुनूय ती भुरगेपणां करता आनी प्रायम मिनिस्टराच्या म्हणजे सेक्युरिटी झोनान जे आशिल्ले त्या हातूंत भितर धरणे धरप त्या बरोबर ह्याचो परिणाम एक मोठ्या प्रमाणात सगळी कडेन रस्त्यार येवन अनेक प्रकारची धागडधिंगा घालप, व्हायलन्स निर्माण करप, तातूंत भितर मुद्दामून सपोर्टीव जे एक प्रकारचं नॅरेटिव्ह सेट केला, लिंचिंग करात किंवा झगडी करात, पार्लिमेंट स्टॉप करात, पार्लिमेंटाचेर अटॅक करात, हाचो पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही निषेध करतात. आयज घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांचे सयत मंत्री दिगंबर कामत हजर आशिल्ले. ह्या पुराय प्रदर्शनाक नीट पेपर लीक विशय कुशीक धरून काँग्रेस फकत सरकाराक धारेर धरपाचो यत्न करता आनी आपलो राजकीय हेत साधता असो आरोप मंत्री दिगंबर कामत हांणी पत्रकार परिशदेत केलो. एक लीक हो विषय घेऊन ज्या पद्धतीन काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीचो नेतो जे पळय वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न करता त्या खरेंच निषेध करपाचें योग्य आसा. कारण नीट थंयच उरलें आतां. प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन वचून ताच्या घरा कडेन धरणां धरप हें हाजे पयलीं केन्ना अशें जावंकूच ना, केन्ना दिसना. टॉपीक कितें आसा थंय कितें चलता तें सोडून सडनली वचून प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन बसप आनी तांच्या घराची वाट बंद करप हें अशें केन्ना सहज जाता. कारण दिल्ली एक कॅपिटल सेन्सिटीव एरिया सामकी. अशा परिस्थितीत थंय वचून असलें हें करप. मंत्री वता आनी वचून ताका रिक्वेस्ट करता की तूं हें करनाका फाटल्यान सर अशें. तरी आसतना तो आयकना. पार्लमेंटाक डिस्कशन खंयच्याय रुलाच्या अंडर डिस्कशन करया अशें म्हणून स्पश्ट ताका जेन्ना पार्लमेंटाक सांगलें वता तो तें आयकुपाक तयार ना, ताका तें डिस्कशन जाल्लें नाका.
डिस्कशन जाल्यार ताका दिसता की ते एक्सपोज जातले. खंय तरी एक संधी मेळपाक सोदता. खंय तरी कितें आतां मोदीचें काम, सरकाराचें काम, सरकाराची वाडणारी जगात वाडणारी पॉप्युलॅरिटी, जगात आज सगळ्याक म्हणजे मोदी म्हणजे व्हडले प्रस्थ अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा. एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत भारतान पाकिस्तानाचे नाव घेनासतना बलुचिस्तानाचो मुद्दो मांडलो. भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी हरीश हांणी तेल, गॅस, खनिज आनी हेर सैमीक संसाधनांन समृद्ध आशिल्ल्या प्रांताक तांचो न्यायपूर्ण वांटो मेळूंक जाय अशें सांगलें. States to ensure that subnational provinces that are rich in resources like oil and gas, minerals, rare earths and precious metals, and provide the basis of sustenance for local communities, have an equitable and just share in the benefits derived from these resources in order to avoid internal instability and insecurity, not just within such countries, but also in the wider region. The consequences of not doing so are clearly visible, including in our own region. जो मेरे पाकिस्तान शिमेपलतडच्यान आतंकवादाक आपली राजनीती म्हणून उपेग करता तो मेरेन सिंधू जलकपलात स्थगीत उरतली अशें भारतान स्पश्ट केलें. काश्मीर हो भारताचो अभिन्न आनी अविभाज्य भाग आशिल्लो आनी सदांच उरतलो अशें भारतान परत एक फावट स्पश्ट केलें. Of mutual trust and goodwill cannot be expected when cross-border terrorism is regularly deployed as an instrument of state policy. As for the Union Territory of Jammu and Kashmir, it has always been, is, and will remain an integral and inalienable part of India. This is a constitutional and legal reality that Pakistan deliberately chooses to ignore. The only outstanding issue with regard to Jammu and Kashmir is a naked aggression and illegal occupation of India's sovereign territory by Pakistan. Instead of pointing fingers at India, Pakistan would serve itself and its people far better by putting its own house in order. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दर वर्सा 23 जुलयाक राष्ट्रीय वितरावण दीस मनयतात. 1927 सालांत देशांतल्या पयल्या रेडिओचे वितरावण भारतीय वितरावण कंपनीच्या अंतर्गत मुंबय स्टेशनावेल्यान वितरीत जाले. 8 जून 1936 ह्या दिसा भारतीय राज्य वितरावण सेवा ऑल इंडिया रेडिओ ह्या नांवान स्थापन जाली. देशाक म्हायती दिवपाक तशेंच शिक्षण, मनरिजवण आनी सगळ्यांक एकठांय हाडपाक वितरावणांत सुमार 100 वर्सांचें योगदान आसा. 1956 राष्ट्रीय वितरावणा खातीर आकाशवाणी हें नांव आपणायलें. लोकप्रिय चित्रपट संगीताचो मुखेल घटक म्हणून 1957 विविध भारती सेवा सुरू जाली. राष्ट्रीय वितरावण दीस हो फकत तंत्रीक प्रगती न्हय तर रेडिओची विविधताय दाखोवपी तांक मानतात. भारत सरकाराच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्देग मंत्रालया मतीन तशेंच बुद्धिस्ट उद्देगीक संघटना आणि वाणिज्य उद्देग हांचे जोड पालवान उद्देजक जागृताय आणि खासा विक्रेता
विकास कार्यावळीचे आयोजन मडगावच्या रवींद्र भवनात जाले. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उद्योजकांच्या कुशळटाय विकासा खातीर फुकट प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजित केली. ह्या समाजाच्या उद्योजकांक सक्षम करपा खातीर शासकीय खरेदीत आस्पावीत करपाची गरज ह्या संघटनेचे अध्यक्ष रत्नदीप कांबळे हांणी उक्तायली. ह्या कार्यावळीक MSMEचे सहाय्यक संचालक रोहित कुमार दाबनाथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे KS रविकुमार, कोकण रेल्वेचे SM नुरानी, गोवा शिपयार्डाचे DGM सुश्री अश्विता आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. बिझनेसमध्ये आणणं या लेवलचं जे काम आहे ते काम करते आणि त्याच्यामध्ये माझी ऑर्गनायझेशन यामध्ये त्यांना सपोर्ट करते. अशा प्रोग्रामचा अजेंडा हा गोव्यामध्ये एक पहिल्यांदाच होत आहे आणि त्यामध्ये इथले जे गोव्याचे चॅप्टर्स आणि तिथले कोर टीम आहे त्यांनी खूप मेहनत घेऊन हा प्रोग्राम या ठिकाणी केलेला आहे. कारण एका माणसाला बिझनेस करणं आणि त्यामध्ये येणं आणि त्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा सपोर्ट असणं हा तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे. कारण आम्हाला त्या सपोर्ट सिस्टीमची खूप गरज आहे आणि अशा प्रकारच्या प्रोग्राममध्ये इथले काही PSUs जे आहेत ते येतात, जसं कोकण रेल्वे झाले, गोवा शिपयार्ड झालं, यांना डायरेक्ट इथे स्टेजवर बसून व्हेंडर रजिस्ट्रेशनची प्रोसेस कशी आहे, उद्यम रजिस्ट्रेशन कसं केलं जातं आणि जेम पोर्टलचं रजिस्ट्रेशन कसं केलं जातं हे डायरेक्टली यामध्ये सांगणार आहेत. मला वाटते या प्रोग्रामला प्रत्येकाने प्रामुख्याने अशा प्रोग्रामला येऊन त्याला सपोर्ट करणं खूप गरजेचं आहे. कारण आपण घरी राहून काहीच करणार नाही, तर का नाही एक दिवस आपल्या लोकांसाठी देऊन त्यांना मोटिवेट करणं खूप गरजेचं आहे. सर्वांनाही माझ्याकडनं एक विनंती आहे. दिवचलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांचो वाडदीस मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय मंत्रिमंडळांतले मंत्री, तांचे वांगडी आमदार, व्हडा संख्येन आयिल्ले समर्थक आणि पक्षाचे कार्यकर्ते हांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन मनयलो. आमदार म्हणून डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांणी केल्ले काम आणि लोकां मदीं तांचे खातीर आशिल्लो मोग हो फुडले खेपे तांकांच वेंचून हाडटलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. 5 वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी जायती कामां पुराय मतदारसंघ म्हणून त्यांनी आमच्या सरकाराच्या सहकार्यात जरी अपक्ष आमदार असले असत तर आमच्या सरकारात त्यांचो तेंको आसा. आमच्या सरकारात ते ITCचे चेअरमॅन आसा. म्हाका खात्री आसा की दिवचली मतदारसंघातले खंयचेच काम हे तशें डेव्हलपमेंटाचें काम फाटीं उरूंक ना आनी तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन वेगवेगळी कामां जे पंचायत लेवलाचेर आसूं किंवा म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर आसूं, रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतले, वेगवेगळे जायते लोक आसतले जे गजाली सांगपी पण स्वताहून फॉलोअप करपी काम जर आसत तर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी सातत्यान करता. हांव करूनच ताची खूब खूब तोखणाय करता. आपलो व्यवसाय सांबाळटा आसतना सुद्दां सामाजीक आनी पॉलिटिकल लायफाक जायतो वेळ ते सगळीं फावो करता आनी तुमचो सगळ्यांची अफाट उपस्थिती जर पळयत जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो मोग हो ताचेर दिसून येता. हांव चड वेळ काडिना पण परत एकदा म्हणजे हांवें म्हटलां तशें की ताका ह्या 5 वर्सांच्या कामाची संद तुमी सगळ्या जाणांनी दिली आनी नक्कीच म्हाका खात्री आसा की दिवचलकार फुडल्या 5 वर्सांची संद जी आसा ती ताका काम करपा खातीर सेवा करपा खातीर तुमी ताका दितले हाची हांव अपेक्षा करता आनी ताका वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा मेळयता. आता पळय आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. नीट पेपर लीक प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टाची प्रधानमंत्र्यांनी केली घोषणा. तरणाट्यांचे कल्याण आनी बरो फुडार ही सरकाराची पयली प्राथमिकताय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आयज संसदेत विरोधकांनी नीट पेपर लीक प्रकरण धरले उखलून सभाघराचें कामकाज स्थगीत जाल्ल्यान भाजपान विरोधकांचेर केली टिका. नीट पेपर लीक प्रकरणात सरकार चर्चेक तयार. आपल्या घरा वा कार्यालयात केन्नाय चर्चेक येवपाचे केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी विद्यार्थ्यांक दिले आपोवणे. नीट प्रकरण योग्य तरेन हाताळ्या खातीर मुखेलमंत्र्यांनी भेटयली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक परबी. सरकार विद्यार्थ्यांचे हित सांबाळटा तांकां तेंको दिवपाचो मारलो उलो. आनी विद्यार्थ्यां मुखार दवरून काँग्रेस पक्ष निदर्शना वरवीं आपलो राजकीय हेत सादपाचो करता यत्न. भाजपा फुडाऱ्यांनी केलो आरोप.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.